नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। फाटले फावटी विजय म्हजे खातीर वावरूंक ना, तरी फातोडा आपल्याक आशिल्ली मतांची आघाडी सार्दिनाची विजयाक जाप। मुरगांवचे लोक कोळशाच्या प्रदूषणान हैराण। पालिका बसकेतूय जाल्लो बोवाळ, मात पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा म्हणटा मुरगांवां जायना कोळशाचें प्रदूषण। चालू आर्थीक वर्सा येरादारी पुलिसांकडल्यान रिकॉर्ड ब्रेक दंड वसुली। फाटल्या 6 वर्सां परस अंदू सगळ्यांत चड दंड वसुली। स्पेशल रिपोर्ट। मडगांवां भुरग्याचें अपहरण करपी बायलेक पुलिशेन केली अटक। 19 फेब्रुवारीक घडिल्लो प्रकार। सांजुजे ते आरियल वाठारांतल्या कोफुसामा उपरांत नोंद केल्ले गुन्यांव घेवचे फाटीं दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाची मागणी। नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे घाणयारे उदक सोडला रगडा न्हंयत। घाणयाऱ्या उदकाक लागून न्हंय प्रदुशीत। थळाव्यांचो आरोप, कारवायेची केला मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। विजय सरदेसाय फाटल्या लोकसभे वेळारूय आपले खातीर वावरूंक नाशिल्लो, तरी फातोडा आपल्याक मतांची आघाडी आशिल्ली। फातोडेचो लोक म्हाका हेय फावट मतां मारतले म्हणून सार्दिनाची विजय सरदेसायाक जाप। जर काँग्रेस सार्दिनाक तिकीट दिता आसत जाल्यार आपलो ताका तेंको ना म्हणून विजय सरदेसायान केल्ल्या विधानाचेर सार्दिनान जाप दिल्या। सार्दीन म्हणटा फाटले फावटूय विजय आपले खातीर वावरूंक ना, तरी आपल्याक फातोर्डा बीजेपी परस मायज मतां पडिल्ली। हांव सांगूंक सोदतां की आमकां लोक निवडून दिता ते कामां करपाक। जे आमचे साऊथ गोवा तेच बरें गोंयकारांक anything which is dear to Goans, I have always raised it in the house. मोदे कोविडाक लागून आमी 2 वर्सां भायर सारके आमी फंक्शन जावंक ना, पूण जूय म्हाका रेज करूंक मेळूंक ना थिंगा कन्सर्न मंत्र्यान चीफ करिता। आनी कोण उलयता तेका हांव सांगूंक सोदतां, भावनो आनी भयणीलो, तुमी कोण उलयताय ताणें म्हाका केन्ना वोट दिवं। दुसरे लोक जे आसात ते म्हाका वळखतात आनी देखून म्हाका 4 फावटी तांणी सावथ गोवा निवडून दिल्लो आसा आनी म्हाका दुबाव ना। एक फावटी म्हाका पार्टीन तो तिकेट दिल्या जायत, म्हाका लोक निवडून दितल्यात आनी सगळ्यांक सांगूंक सोदता पयले फावट म्हाका फातोर्डा गेल्ले फावट बीजेपीच्या मायज मत पडलें। हांव सदांच पंचायतांकूय बरयलां, हेरांकूय बरयलां की काम हाडल्या फुड्यान सोगी कामां जावची ना, आमी देव न्ही, पूण आणलेल्याकूय काम जायना। सो कोण म्हणटा की हांव सांगूंक सोदतां म्हजें देर उक्तें आनी त्यातून कोणाचें काम जाता तें फाटीं दवरूंक ना। तेन्ना कितें काम आहल्यार उलोवले म्हाका 2,60 lakhs म्हाका आदले एमपीले मेळ्ळे, तेय हांवें कामार करीत हाडले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। वास्को शारात कोळशाक लागून प्रदूषण जायना असो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचो सरळ दावो। उच्च न्यायालया सयत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आनी हेर संस्था कोळशाच्या हाताळणीचेर देखरेख दवरून आसात, देखून प्रदूषणाचो प्रश्नूच येना म्हणून आलेक्साचो आर्ग्युमेंट। जाल्यार आलेक्साच्या हे दाव्याचेर मुरगांवचे विरोधी राजकीय फुडाऱ्यांची बरीच टिका। मंगळारा कोळसो प्रदूषणाच्या मुद्द्यावेल्यान मुरगांव पालिकेची बसका बरीच तापिल्ली। कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून लोक विटल्यात। मुरगांवांतले कोळशाचे प्रदूषण नियंत्रणात हाडपा खातीर पालिकेन पावलां उबारपाची म्हणून मागणी खुद्द नगरसेवकांनी केल्ली। मात अशें आसतना गोंयचो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचो वेगळोच दावो। आलेक्स म्हणटा कोळशाक लागून मुरगांवां प्रदूषण जाता म्हणटा ते खरें न्ही, ताची रजावय आलेक्सान दिली। Pollution is concerned, I don't think there is much pollution as of now, and I believe that
that with many agencies have got involved. Many agencies, many bodies, like even the Honorable High Court, has taken up this issue regarding coal pollution. I am told that recently Government of India increased the capacity of coal handling at Mormugao port, and that is as far as Government of India is concerned. As far as Government of Goa is concerned, Government of Goa has not yet approved the hike in handling quantity, because the agencies involved are supposed to erect a dome, a structure wherein there will be no coal dust flying around the place. So until such time, we will not permit increase in handling quantity. We will also ensure that this structure is erected. It is envisaged that it should be complete during this year, and I believe to a large extent coal pollution will be resolved. Actually, Alex Sikerberg, with full due respect तुका आता तुझे लास्ट मोमेंटाक जे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्या उपरांत तुका बीजेपीचो मोग जालो पळय त्याचो हो परिणाम. एक्चुअली तुम्ही स्वतः आता बीजेपीन गेला. आय कॅन से यू नाव यू आर एन बीजेपी MLA. तू एक काम कर, कालचे स्टेटमेंट तुझे बीजेपी काउन्सिलाचे जी म्युन्सिपालिटी वास्कोची आसा पळय म्युन्सिपालिटी ती कितें उलयता पळय ते पयलीं आयक, आणि त्याच्या उपरांत तू मुर्मुगांवचेर कमेंट कर. मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी कोल पोल्युशन जायना म्हणटा पळय हें एक तर आंधळ्या बहिऱ्यान उलोवपाचे गोष्टी जे तुका हांव डिरिस्पेक्ट म्हणटा की सर तुज्या कडल्यान ही अपेक्षा ना. जेन्ना तूं आज एक काँग्रेस सोडून जेन्ना लास्ट मुमेंटा टायमार जेन्ना तूं आज बीजेपीन गेला पळय आता तरी तूं खंय तरी देवाक भिये. तू लोकांक भिना हे तुवें दाखोवन दिलें की तू काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेलो, पण आता तू देवाक भिये. कित्याक लागून सांगता तुका तू पोल्युशन जायना म्हणून. अरे खंयच्या मुर्खाक सुद्दां हाडून सोडलो तूं वास्कोन. कोळशाचो ब्रीथ करतात लोक, भुरगीं थंय आयज लोक थंय ब्रीथ करता आनी तूं स्वता सांगता खंय तरी बसोन मडगांव रावन तूं सांगता नुवें पितना. तूं एक काम कर, तुजी रेल्वे रूट वयता पळय ते रेल्वे रुटाच कडेन उबो राव आनी पळय पोल्युशन जाता ते हाडाक असो हात लाय मरे आनी पळय. सो देन इट इज अंडरस्टूड की बाबा तुका कितें आनी कितें कसली मिनिस्ट्री दितले म्हणून जर तूं उलयता जाल्यार आय कॅन हेल्प इट आउट. बट पोल्युशन जायना ही गोष्ट उलयनाका. आनी बीजेपी इट कॅन बी क्लियर एटलीस्ट सीन नाव की बीजेपीन हे काँग्रेसवाले आसा पळय ते बीजेपी वाल्यांचे तकलेर हात धरूंक सोदतात, तकलेर पांय धरूंक सोदतात आनी काँग्रेसवाले आयज ओवरकम करतात बीजेपी वाल्यांक. दीस इज अ क्लियर सायन ऑफ बीजेपी. दॅट इज अ ड्रिफ्ट इन बिझनस. कोणाक बिझनस जायो कोणाक बिझनस नाका हे बीजेपीचे भितर बीजेपी वाले झगडटात आयज. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव रेल्वे स्टेशना मुखार आशिल्ल्या फुटपाथा वयल्यान 2 म्हयन्याच्या चलयेक चोरपाच्या प्रकरणात दुबावीत नातलीन आल्मेदा हिका मडगांव पुलिसांनी अटक केली. ही घडणूक 19 फेब्रुवारीक दनपारच्या कडार घडिल्ली. उपरांत मडगांव पुलिसांनी सोद घेवन बुधवारा तिका अटक केली. मडगांव पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. काल उसरा राती मडगांव पुलिसांनी नावेलीच्या नातालिना आल्मेदा ह्या बायलेक अपहरणाच्या गुन्ह्याखाला अटक केली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे नातालिना आल्मेदा हिणे मडगांव कोकण रेल्वेच्या स्टेशनाच्या मुखारल्या फुटपाथीचेर न्हिदपी एका दाम्पत्याचे धाकले चलयेक पळोवन व्हेले. नातालिना गोमसी नावेली रावताली आनी अशें समजून येता की नातालिनान पयलीं जेवण दिवन ह्या दाम्पत्या कडेन फ्रेंडशीप केली. ताच्या नंतर तिणें ताका अट घातली की तुजी चली आपल्याक दी, आपूण तुका 4 लाख रुपया दिता. जेन्ना आवयन ही मागणी झिडकारली तसो डाव साधून आवय न्हिदिल्ल्या टायमार नातालिनान ह्या चलयेक अपहरण करून व्हेलें. मडगांव पुलिसांनी ताका शिताफीन अटक केल्ली आसा आनी आतां मडगांव पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलतणेकार. सांत जुजे आर्यल वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वयल्यान जें कितें घडलें तें सामकें चुकीचें. मात सरकारान ज्या अनवळख्या 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला तो बेगोबेग फाटीं घेवचो अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला. शिवजयंती निमतान सांत जुजे आर्यल वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारतना बोवाळ जाल्लो. ह्या प्रकरणांत मंगळारा पुलिशेन 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो. आमकां दूख भोगलें की महाराज शिवाजी तो सोगोडलो सुटकी दिवपाक फॉरेनरा कडेन
मुस्लिम राज्याकडे आणि लोकांक सेवा केली, बरें राजकारण केली. आजे स्टॅच्यू घालपाक हिंगा झगडी जाली आनी हे जालें तें जालें ती आमकां दूख भोगता आमी लॉस दिसता. कोणूच आमचो यू कॅनॉट टेक लॉ इन युअर हँड्स. जो आमचो मंत्री जो थिंगा वचून ताणें स्टॅच्यू जे इरेक्ट केले तांणी अमुनीना परमिशन घेवपाक जाय असो म्हणना. एटलिस्ट लेटर धाडपाक जाय आसली पक्षांताक आमी हें करपाक आमी मुखार सरता. ब्रिंग टू द नोटीस नॉट परमिशन. दुसरी वस्त जुंय आमी घालता थिंगा लोकांकूय आमी मातशी मोटिवेट करपाक जाय. थोड्यांक कडेन खबर आसता आमी जेन्ना रेसाक बसतात तूं कितलेंय काम करूस 100% वोटांनी तूं जिखचो ना. ते भशेन हुंय एक वस्तू करतात थिंगा सगळे लोक मानताय अशें ना. कोण मानना तांचे नोदरी मुखार हाडपाक जाय. बाबा हो शिवाजी महाराज आमचो देशांत व्हडलो मनीस केलो. सगळे लोक ताका मानतात आनी आमी ताका आमी ताची स्टॅच्यू काडप म्हणजे आमी ताजें नांव वयर काडना. आमी मान दिता ह्या व्हडल्या मनशाक. पूण सांगून ते भशेन ताणें जाण जावपाक जाय आशिल्लें आनी करपाचें न्ही. आनी आतां कितें झगडी जाली कितें जालें तें जायन गेलें जावपाक नाका आशिल्लें. तेन्ना हांव सरकाराक उलो मारता. जे कोणाचेर केश्यो घाल्यात, कोणाक मार लागलो तो इश्टावर आहा, मागीर कोणाचेर केश्यो घाल्यात तांकां वॉर्निंग दिवन ह्यो केश्यो तोबाडतोब फाटीं घेवच्यो. हे आनी घेवन बसपाचें ना. नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे घाणयारे उदक अनवळख्यांनी रगाडा न्हंयत सोडले. ह्या प्रकाराक लागून साकोर्डेचे थळावे बरेच तिडकले. तिडकल्ल्या थळाव्यांनी बुधवारा पंचायतीत धडक दिली आणि जे कोणी हे कर्म केला तांचेर कारवाय करपाची थळाव्यांनी मागणी केली. हे पळयात रगडा न्हंयत नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे घाणयारे उदक सोडला. हाका लागून पुराय न्हंय प्रदूषित जाल्या. ह्या प्रकाराक लागून साकोर्डेच्या थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. हो प्रकार 3 दीस आदी थळाव्यांच्या नदरेक आयिल्लो तेन्ना थळाव्यांनी ही बाब सरपंचाच्याय कानार घातिल्ली. मात पंचायती कडल्यान योग्य ती हालचाल जावंक नाशिल्ल्यान बुधवारा थळाव्यांनी पंचायतीक धडक दिली. हेच न्हंयचे उदक लोक पिवपा खातीर वापरतात. हाका लागून लोकांक दुयेंसूय जावपाची शक्यताय आसा म्हूण थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. शुक्रार दीस म्हाका ही बातमी एका ग्रुपाचेर मेळ्ळी. साकोर्डा यूथ म्हणून ग्रुप आहा तेजेर एक फोटो मेळ्ळा आनी पोल्युटेड रगडा नदी पोल्युटेड म्हणून तेणें घातलेले. शुक्रार दीस ही बातमी. आयतार दीस आमी लग्ना कडेन गेल्ले तेन्ना म्हाका पंच मेळ्ळो. हांवें पंचाक तो फोटो ताका दाखयलो, ताका घातलो आनी सांगलें अशें अशें रगडा नदीचे हांगा दूशीत जाल्ली आसा, तेजी तुमी कशी जाल्या कितें आहा ती चवकशी करप. तेणी मागीर सरपंचाक फोटो धाडले आनी आपूण म्हणलो सरपंचा कडेन उलयता. मागीर हांवें पंचायतीन म्हाका संदेश मेळ्ळो क्लार्क, तेच्या कानार घातली एक ताका खबर आसपाक जाय म्हणून. आनी आयतार दीस सरपंचाच्या ती गोश्ट कानार गेली आनी ताका तो फोटो पावले म्हणून म्हाका तेणी सांगलें. म्हणजे आयताराक सरपंचाक कळ्ळें. आतां सरपंचाक जेन्ना कळटा न्ही तेन्ना सरपंच आयताराकूच कितें करूं शकना न्ही. सरपंचाक म्हणून 1-2 दीस जावं 1 दीस दिवचो पडटा. म्हणून सोमार आमी सोमार पर्यंत उगी रावले. सोमाराक हांवें ये आसा ताकाय हो फोटो धाडलो PWDचो आनी ताका सांगलें अशें अशें जाल्लें आसा. येयन सांगलें आमी इन्स्पेक्शन करतले येयन सांगलें. म्हणून आमी कितें केलें सोमार एक थोडो कालावधी तांकां दिलो आनी आमी रावले. जाल्यार आयज मंगळार आनी बुधवार जाले, म्हणजे 3 दीस जाले. 3 दिसांक सुद्दां हांगा कांयच जावना, कोणी हालचाल करूना. म्हणून आयज आमकां ही स्टेप घेवची पडली. आमी सरपंचाक पंचाक सगळ्यांक दाबी करपाक येयली, बाबा अशा गांवांत जाल्ले कडेन आहात तुमी आमच्या जिविता कडेन कित्याक खेळटा. सगळ्याक साकोर्डेचे लोक आसात हेजेर डिपेंडंट आसा. तेन्ना उदक हे गरजेचें आसा आनी कित्याक तुमी हो विशय असो सेन्सिटीव आसतना तुमी कित्याक दुर्लक्ष केलें, तुमी डिले कित्याक केलें आमी तांकां आयज विचारलें. कारण उदक आमी हे सगळे डिपेंडंट आसा. उदकान जायते रोग जावं शकता, स्किनीचो प्रॉब्लेम जावं शकता, स्टोमक प्रॉब्लेम जावं शकता, अशे भरपूर तरेचे रोग जावं शकता उदकांतल्यान. वेळ पडल्या मनीस गचोवपाक शकता. पोशिल्ल्या नुस्त्याचे उदक रगडा न्हंयत सोडला असो दुबाव आसा. मात ते नुस्त्याचे उदक काय आनी कसले ते अजून कळूंक ना. PWDचे अधिकारी उदकाची तपासणी करून गेल्यात.
कोणी हो प्रकार केला ताचेर पंचायत कडक कारवाई करतली अशें साकोर्डेची सरपंच प्रिया खांडेपारकर हांणी सांगले. जे साकोर्डाचे ग्रामस्थ जे आहात ते कित्याक लागून आयले? उदकाचे प्रॉब्लेम कितें हेजे नुस्त्याचें उदक सोडलां अशें म्हणटा. प्रूफ काय अजून जावना. हे सगळे ग्रामस्थ येयले हांगासर साकोडेचे आनी ते उदक सोडलां म्हणटा. अजून काय आमी हें करूं ना. तेन्ना ते आमी वयतली ते पळोवपाक. तुमकां केन्ना कळ्ळें? आमकां पयर आयतार दीस म्हाका जितून आमचो पंचान फोटो धाडलो कळ्ळें. तेजे नंतर आमी शिरीश बाईंनी म्हाका सांगलें आमी घेवया एक्शन. तेंचे सगळे ग्रामस्थांचे हे येवनी रिटर्न कितें तरी येवनी न्ही तेंचेर एक्शन घेवपाक. पंचायतीक कितें तरी प्रूफ जाय न्ही. आतां हे सगळे ग्रामस्थ एक जाण आज पंचायतीन येयल्ले आसा. तेन्ना तुमी सांगा हांव कितें करूं शकता. मेन म्हणटा ते कितें उदकाचो प्रॉब्लेम आमी मनशात न्ही. आमी उदक पिता तुमकां मारून उडोवपाचें. तुमी हेजी हातून नंतर कितें कारवाय बी केल्ली? कारवाई तशी करूं ना. कितें एक्शन कितें घेतल्या? कोणा हाडून टेस्ट बी केली? PWDचे लोक येवन गेल्या उदक टेस्ट करून. सो आतां सकयल एक पंप आसा ते पंपाचे उदक सगळ्या लोकांक वयता. सो तुमी तो पंप कितें बंद करपाक बी कितें लायला सध्या तरी? ना तशें कांय लावना. सो लोक हेच उदक पिवपाचे लोकांनी सध्या आतां हेच आसा न्ही. आतां एक्शन घेतली आमी पंचायत. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वास्को गॅस सिलिंडर स्फोट प्रकरणात नौदळ अधिकारी अनुराग सिंग राजावताक जामीन मंजूर जाला. न्यू वाडे वास्को जाल्ल्या सिलिंडर स्फोटात अनुरागाची गुरुवार बायल शिवानी आणि ताच्या साश्येक मरण आयिल्लें. 18 नोव्हेंबराक वास्को हांगा न्यू वाडे एक सिलिंडर ब्लास्टान दोगांची डेथ जाली आनी ते डेथाक खंय तरी जी फॅमिली आसलेली जी डेथ जाली तेंच्यांनी खंय दुबाव केल्लो की तेचो खंय तरी घोवाचो हितून हात आसा म्हणून. आनी पुलिसान इन्क्वायरी करून ताका 12 days पुलीस कस्टडी घेतलेली. मागीर 12 days पुलीस कस्टडी जावन ताका ज्युडिशल कस्टडी म्हणल्यार कोलवाळे हांगा ताका दवरलेलो. आनी आतां तें सगळें जावन आतां खंय तरी अशी एक बातमी येयला की आयज ताका बेल मेळिल्ली आसा. आनी जेन्ना आमी तेंचे जे चेडवाची जी फॅमिली आसा त्या भावा कडेन आमी जेन्ना उलोवपाक ट्राय केलें तेन्ना तेणी खंय तरी म्हणलें की आपल्यान ऑलरेडी आपल्याक कळयलें की खंय तरी एक डायरी पुलिसांनी लो मारलेली आसा आनी ते हितून खंय तरी ताका बेल अशी मेळटलीच म्हणून. आनी ते जेन्ना आमी ताका विचारलें तूं आनी कितें फुडले स्टेप्स कितें घेवपाचो आसा खंय तरी कोर्टान वचपाचो आसा हायर ऑथॉरिटी कोर्टान वचपाचो आसा म्हणून तेणी आमकां खंय तरी असो कांय रिप्लाय दिवना. वास्कोच्या गोमंतक टीव्ही राजधानी पणजे सयत मिरामार मेरेन फोडून दवरिल्ले तुमी पळयल्यात आसतले. पूण कारंजय सर्कला कडेनूय रस्तो खोडून दवरला. हो नेमको प्रकार कितें म्हणून काय स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिक्साक जेन्ना विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की स्मार्ट सिटीचेंच हें काम म्हणून. आयकयात संजीत रॉड्रिक्स कितें म्हणटात ते. Miramar Karanjale is included up to other circle is included as far as sewage work is concerned. So that is the stretch which is in the Miramar Karanjale belt, and we are in progress there. But their population of vehicle is slightly lower than Central Panchi and much lower than Mala. People movement is also much lower. Our emphasis is to complete the manholes and pipelines in Central Panchi first, which we have progressed well, and in Mala Fontaines to come out by the next 1 month. So this is the stage. Miramar area work is going on. I will come up with the completion date. 90 days have been given to us even by the Human Rights Commission order. I will see that we adhere. हालीं तेंपार मनीसपण म्हणटा तें सामकें उणें जायत चल्लां काय कितें असो प्रश्न पडपाचें कारण म्हटल्यार 16 फेब्रुवारीक बांबोळे घडिल्ली एक घडणूक. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. मनीसपणाक लजेक घालपी ही घडणूक पळयात. 16 फेब्रुवारीक बांबोळेच्या आल्दिया दी गोवा हॉटेलाच्या गेटी मुखार सुणे रस्त्यार न्हिदिल्लें. वेगान आयिल्ली 4 चाकी ताचे वयल्यान गेली आनी ते सुणे जखमी जाले. जखमी जाल्ले सुणे काचाबूल जावन फडफडत उठले आनी लंगडी मारीत धांवपाक लागले. उपरांत ह्या सुण्याक हॉस्पिटलांत भरती केलो. त्या सुण्याचेर उपचार चालू आसतना वरभरांत ताका मरण आयलें. ही घडणूक घडली 16 फेब्रुवारीक. सुण्याचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो 20 तारखेर. ह्या रिपोर्टा उपरांत हें प्रकरण मर्सेडीज कार चालकाचेर गुन्यांव नोंद केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सध्या केरळ दौऱ्याचेर आसात. केरळच्या इडुक्की मतदारसंघाचो दौरो करून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी थंयच्या कोर कमिटीची बसकाय घेतली. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वान प्रमोद सावंत हांचे कडेन दक्षिण भारतांतल्या लोकसभा मतदारसंघाची जापसालदारकी दिल्या. त्या प्रमाणे ताणें मंगळारा तेलंगणा, आयज बुधवारा केरळचो दौरो केलो. म्हापशा डांगी कॉलनी कडल्या रस्त्याचेर कारीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान कार पडतली. गाडी चालका सयत गाडयेंत 5 जाणांची फामील आशिल्ली. सुदैवान कसली जिवीतहानी जावंक ना. म्हापसा पोलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. एक्झॅक्ट थंयसून त्या झाडा कडेन ब्रेक फेल जालो. झाडा कडेन ब्रेक फेल जाले आनी सोमत्या हाडून हांगा मोडयला गाडी. ओके, तुम्ही गाडयेन कितले जाण? आमी 5 जाण आशिल्ले. फॅमिली आशिल्ली. फॅमिली घराची. खंय वयताली? रेल्वे स्टेशनान सोडपाक चल्लेलो. चेडूक आनी जमादार. तुम्ही रावपी खंयसर? वयर हावसिंगोडा. हावसिंगोडान रावपी. कितल्यांक जालो अंदाजे? जालो आसतलो 2:30. 2:30. कोणाक कितें मार बीन लागला? कोणाक कांयच जावंक ना. देवाचो कृपा. तुमकां खंय लागूं ना न्ही? ना, कोणाक कांयच जावंक ना. आतां पावयले तुमी काय हॉस्पिटलान बीन गेल्ले? ना 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 ना, ते मातशें आबूज जाला म्हणून चेडाक गेले. सद्या हांगासर एक असो सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. पॉलीस कार जी 4 व्हिलर आसा तेजो हांगासर एक्सिडंट जाल्लो आसा. ह्या गाडयेन एक फॅमिली आशिल्ली. अशें कळण्यात येता की ह्या ज्या गाडयेचो जो चालक आशिल्लो आनी ती फॅमिली आशिल्ली ती खंय तरी सुखरूप आसा. आपत्काली हांगासर जी फॅमिली आशिल्ली तांकां कांयच अश्यो इंजरीज जावंक ना. ह्या रस्त्याचेर आमी सदांच पळयता की प्रत्येक म्हयन्याक एक एक्सिडंट चालूच आसता. ही जी गाडी आशिल्ली ती हावसिंग बोर्डच्यान म्हापसा वाठारांत वयताली. अशें कळण्यात येता की ह्या गाडयेचो खंय तरी ब्रेक फेल जालो आनी केडी काडली आनी आपल्या उजव्या सायडीन एका रस्त्याच्या झाडाचेर हाडून मारली आनी ती खंय तरी परती जाली. थळाव्या जाग्याचेर म्हापशेचे जे RTO आसा आनी त्याच बरोबर म्हापसा पुलीस हांगासर पंचनामा खातीर पाविल्ले आसा. फाटल्या 6 वर्सांच्या तुळेंत अंदू आर्थीक वर्सा गोंय येरादारी खात्यान रिकॉर्ड ब्रेक तालमां वसुली केल्यात. चालू आर्थीक वर्स सोंपपाक अजून 1 म्हयनो उरला. वर्स 2024चे फेब्रुवार म्हयन्याच्या 14 तारीख मेरेन येरादारी खात्यान वट्ट 4,83,43,000 इतलो दंड वसूल केला. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. गोंयांत दरेका रस्त्यार येरादारी पोलीस गाडी चलोवपाचो नेम मोठ्ठाल्यांक तालाव दितना दिश्टी पडटा. येरादारी पोलीस चलन दिता ताचो आंकडोय वाडटा. जसो चलनाचो आंकडो वाडटा तशी दंडाची रकमूय वाडटा. आतां आमी सगळ्यान पयलीं फाटले 7 वर्सांची चलनां आनी आर्थीक दंडाची आंकडेवारी पळोवया. 2017 ते 18 वर्सा चलनाचो आंकडो 66,732 पाविल्लो आनी 3,52,27,000 दंड वसूल केल्लो. 2018 ते 19 वर्सा चलनाचो आंकडो 93,367 पाविल्लो आनी 3,28,75,000 दंड वसूल केल्लो. 2019 ते 20 वर्सा चलनाचो आंकडो 42,853 पाविल्लो आनी 2,34,06,000 रुपयाचो दंड वसूल केल्लो. 2020 ते 21 वर्सा 8,878 पाविल्लो आनी 84,09,000 दंड वसूल केल्लो. 2021 ते 22 वर्सा 12,039 पाविल्लो आनी 1,31,61,000 दंड वसूल केल्लो. 2022 ते 23 वर्सा चलनाचो आंकडो 10,681 पाविल्लो आनी 2,20,91,000 दंड वसूल केल्लो. जाल्यार 2023 ते 24 मेरेन 72,837 पाविल्लो आनी 4,83,43,000 दंड वसूल केल्लो.
आतां आमी फाटले 7 वर्सांची चलना आनी वसूल केल्लो दंडाची रक्कम पळयत जाल्यार ह्या 2023 ते 24 चालू आर्थीक वर्सात सगळ्यांत चड दंड वसूल जाला। तो म्हळ्यार 4,83,43,000 हो आंकडो फकत जानेर म्हयन्या मेरेनूच आसा। अजून ह्या चालू आर्थीक वर्साचे 2 म्हयने उरल्यात। आता फाटले 7 वर्साची आंकडेवारी पळयत जाल्यार सगळ्यात कमी चलना ही वर्सा 2020 ते 21 वर्सा नोंद जाल्या। ती म्हळ्यार 8,878 जाल्यार दंड वसूल जाल्लो फकत 84,09,000 इतलो। जाल्यार आतां आमी पळयलो फाटल्या 7 वर्सांचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान आंकडेवारी रिपोर्ट आमी तुमच्या मुखार दवरलो। जाल्यार फाटल्या 7 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार हो जो चलन आनी दंड दिवपाचो जो आंकडो आसा तो वाडत आसा आनी फाटल्या 7 वर्सां भितून जर पळयत जाल्यार ह्या वर्सा म्हणजे 2023 to 2024 म्हणजे जानेवारी मेरेन जर पळयत जाल्यार चलनां आनी दंड वसूल करपाचो आंकडो वाडत आसा आनी 7 वर्सां भितून समज जर आमी सगळो पुराय टोटल समज जर आंकडो पळयत जाल्यार वट्ट 19 कोटी दंड वसूल केल्लो आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान। जाल्यार समज जर आमी गाडयो चलयतात जाल्यार आमी नियम समज जर पाळीत जाल्यार सगळ्यात पयली जो आसा ते लोकांचे जे अपघात जातात ते खंय तरी कमी जातले आनी नियम पाळून समज जर गाडयो चलयत जाल्यार अपघातूय जातात ते सगळे उणे उणे जायत वयतले आनी दंड वसूल करपाचो जो आंकडो आसा तोय उणो जातलो। जाल्यार आमी गाडयो चलोवयात पूण नियम पाळून आनी सगळ्यांनी नियम पाळूनच गाडयो चलोवच्यो मागीरूच दंड जो आसा तो कोणाकूच लागू जावचो ना। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर। तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।